जमीन जेन्ना तुवें 45,000 एका स्ट्रेचाची काढली, अरे तुम्ही 2 मिटराचो स्ट्रेच अर्दो कित्याक केलो? फाटल्यान आसा ते आमचेच. तुमकां हांव आयज विचारता, हे सती देवस्थाना कडल्यान फाटल्यान आसा ते भोमकार न्हू? थंय देव देवता ना आमचे आनीकूय आसा. त्याच वाठारान रावपी संजय हो आता जरी हांगा येयलो ते म्हाजी सगळी जी फॅमिली आसा ती थंय आसा. म्हाज्या फॅमिली खातीर म्हणना हांव, पूण ते लोक जे आसा पळय थंय रावता ते फाल्यां तुमी फुडें तो स्ट्रेच येवन, आता तुमकां हांव हेजी कर्मा सांगता हे सरकाराची. आज तो स्ट्रेच येयला आनी वैशाली कडेन थांबला, खंय स्टार्ट जावंक जाय? वैशाली कडल्यान जावंक जाय मरे. मागीर कित्याक करिना? जेन्ना आमी एक्विशनाक गेले त्या टायमार तुमी सांगले 2 प्रोजेक्ट केला, सांगले मरे तूं आसलो मरे. ह्या बोमा गांवचे 2 प्रोजेक्ट हा म्हणून सांगलो, एक प्रोजेक्ट काडलो, दुसरो प्रोजेक्ट थंय गेला. आयज 2.5 वर्सां जाली. ह्या एक्विशन ऑफिसराक सांगचे पडटलें आयज तुमकां सेकंड प्रोजेक्ट केन्ना काडटलो रे बाबा? केन्ना काडटलो? तुम्ही हांगा अवॉर्ड डिक्लेअर केले आणि तुजो सेकंड प्रोजेक्टूच अजून भायर सरना मरे. गडकरीन थंय पयशे अलॉट केले, अलॉट केन्ना जाता? ती कंप्लीट फायल जावन जेन्ना वयर वयता पळय तेन्नाच तेजे पयशे सँक्शन जाता. आयज हांव मागतालो तो ती काला फायल म्हाका खबर आहा, 12 पेजीची काला फायल, तेजे सकयल जो प्लॅन आसता पळय तो ओरिजिनल प्लॅन तोच मागलो आयज. संजयाचो पर्सनल कितें तरी अजेंडा आसा म्हणून संजय देऊळ आणि असे लोकांक मुखार काढून उलयता म्हणून. आयज हे लोकां समक्ष हांव सांगता, म्हाजे 4 ऑफरी त्यांच्या समोर येयल्ली आसा. विचार तांकां, 4 ऑफरी म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो ऑफरी येयल्यो. संजय तेंचे कडेन बसलो सुद्दां ना. जे टायमार फोन येता तांकां 10 जाणांक घेवन बसलो, स्पिकरार घातले आणि तांकां दाखयले लोकांक, पळया हे ऑफरी म्हणून. आनी ऑफरी कोण करतो? सरकार करतलो न्हू, तेंचे मनीस करतले न्हू, तेंचे मनीस करतले. आयज हांव कित्याक ओपन करता? अरे म्हाजे घर गेले आनी कितें गेले म्हणून म्हाका परवा ना. ज्या स्थानार हांव उबो आसा थंय महादेवान सातेरी म्हाका पळयता. सारो काळ ह्या गांवांत तेजी छाया ह्या सगळ्या लोकांचेर आसपाक जाय, ही म्हाजी इच्छा. संजय तू एक म्हटले सरकारान म्हणले सरकार गव्हर्नमेंट ऑफिशियलांनी केले काय बीजेपी सरकारान केले? आता पळय, जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो पळय काब्राल, तेणे आनी एक सुनील देसायच्या मार्फत म्हाका एक ऑफर दिली, कितें बसोन उलोवया संजय, तुजें कितें आहा तें आमी पळयतले. सेम टायमार जे टायमार काब्रालान म्हाका आपयला त्याच दिसा म्हाका लज दिसता सांगपाक, आमचेच गांवचे लोक म्हाज्या एगेन्स्ट प्रेस घेता देवळान थंय सकयल रावन. दुर्दैव हे म्हाजे न्हू, देव देवतांचे आनी हे गांवांत रावणाऱ्या लोकांचे दुर्दैव. आयज जो आमी भायर सरले, हांव संजय केन्नाच उच्चार करचो ना. आयज लढो जो आसा तो गांवकारांचो आसा, संपूर्ण भोमकारांचो आसा. त्या देवान आमकां सासाय दिल्ली आसा ह्या लढ्याक फुडें वचपाक आनी ह्या सरकाराक प्रश्न विचारपाक सामर्थ्य दिल्लें आसा. हांव संदेश नायक. काल जेन्ना सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट आशिल्लो, सीएमान आमकां पयलीं जे कितें आशिल्लें ते स्लायड शो दाखयले हेजेर प्रोजेक्टराचेर, आनी तितूनय कितें तरी इंजिनियरांचे फॉल्ट आशिल्ले, जे लायनींग मेजरमेंट करपाचें सारकें मेजरमेंटूच करूंक नासलें. तेजेर आमकां मातशी आयडिया येयल्ली की हेंगेलो मेजरमेंट सारको ना म्हणून. तरी सीएमान सांगलें तुमी पळया, फाल्यां धाडटा तुमकां पिलर खंय येता, एंड रोड खंय येता, दोन्ही सगळें तुमकां दाखयतले, फूल चुनो घालून मार्किंग करून दिता म्हणून सांगलेलें. तें जालां आयज पर्यंत. तुमकां सुद्दां प्रेसवाल्यांक खबर आयज जालां तें जावना. त्या रस्त्याक लागून पळय जे म्हणटा 25 मीटर, ते देवळा कडेन जे सातेरी देवीच्या फुडल्यान 25 मीटर म्हणून जेन्ना हें केलो, रोडाचो एज घेवनूच तेंच्यांचो मार्क केलो सेंटर पॉयंटाच्यान ताका सांगलें परत 12.5 मीटर खंय तो दाखय म्हणून. जाल्यार तो 12.5 मीटर देवळाच्या हितून पावलो. जाल्यार काल आमकां सीएमान सांगलें एक कुडको सुद्दां वयचे ना, काय सुद्दां वयचे ना. जाल्यार तो पावलो खंय? तेंचे कडेन सेंटर पॉयंट मार्क करीत जाल्यार 12.5 मीटरान देवळाचें येयलें. पिलर दाखय म्हटल्यार ना, ते दाखयता, ते मागीर दाखयता. केन्ना दाखयता तर? आयजूच दाखोवपाक धाडला न्हू. सीएमान सांगलें आमी एक क्वेश्चन करीत जाल्यार सीएमान सांगलें तुमी फाल्यां पयलीं पळया आनी मागीर कितें आसा क्वेश्चन करा म्हणून. सीएमा मेळटले. सीएमान सांगलें न्हू हें करा, नेक्स्ट आमी अपॉइंटमेंट दितले रोखडेच तेन्ना येवन तुमी मेळा म्हणून. पूण त्या टायमार आमी आमच्या संजयाक वांगडा व्हरतले म्हणजे व्हरतले. कित्याक तेका खबर आसून तेका आतां सीएमान तेका कित्याक ब्लॉक केलो तो आमकां खबर ना. आनी हें एक्चुली करपाक जायना. तो गांवचोच नागरीक न्हू, तेणेच आमकां फुडें काडून आमकां दाखयलां. आमकां जेंका कोणाक आयडिया ना, सगळेच हांगा सिव्हील इंजिनियर न्हू, थोडे दुसऱ्या फिल्डान वचून दुसरें काम करून येयल्या. सगळे सिव्हील इंजिनियर न्हू, तो थोड्यांची आयडिया ना. ती आयडिया दाखयल्या म्हणून तो दिशाभूल करता अशें म्हणू नाका. जे तोंडान आमी थँक्यू म्हणटा
तेच तोंडान आमी सॉरी बी म्हणटा. हे म्हाका एक हेचे PW ऑफिसराच्या वागणुकेंतल्यान कळ्ळें. तेणें म्हाज्या घरा कडेन एक मार्किंग केलें आनी ते मार्किंगाक ताका हांवें विचारलें, अरे बाबा हांगासान एक सेंटर ऑफ द पॉयंट म्हाका सांग. तर तेणें म्हाका सांगलो ते पॉयंटा कडल्यान म्हणजे लेफ्ट सायडीच्यान हितून 12.5 मीटर आनी रायट सायडीच्यान म्हाका 12.5 मीटर. जेन्ना ताका हांवें टेप मेजर करपाक लायली तर तेच्या रस्त्याची जी एज आशिल्ली एजीच्या भायर तेजी टेप पावली. जेन्ना लोकांचो बोवाळ जालो तेन्ना आपली चूक दुरुस्ती करपाक लागून रोडाचे एजी कडल्यान घेतले आनी सांगपाक लागलो की हो असो न्हू, हो त्या सायडीच्या म्हणटा. आनी उलटो वयल्यान तेज्या तोंडांतल्यान जे शब्द येता पळय, यू शूड नॉट यूज दिस टायप ऑफ वर्ड. तेणें म्हाका म्हटलें की तूं लोकांक मिसगायड करता म्हणून. अरे तूं जर एज्युकेटेड जर आसा न्हू, तूं असली चूक कित्याक केली? आता जे आम्ही पंचायती कडे सुद्धा पावल्या त्यांच्यानी 57 मीटर सांगले म्हाका सेंटर ऑफ द रोडात त्या सायडीच्यान. त्या सायडीच्या 28 मीटर, त्या सायडीन 28 मीटर. आणि सांगता ते आमकां पंचायत वचना म्हणून ना. काल जेन्ना हांवें पळयलां तेन्ना तांकां फोर्स स्ट्रक्चर प्लस ती पंचायत सुद्धा दाखयल्ली आसा ती वयता म्हणून. आनी ते सांगता वचनात म्हणून सांगता हे करून. तो त्यांचा फॉल्स स्टेटमेंट आसा. तो ह्या PW ऑफिसराचो फॉल्स स्टेटमेंट आसा. आणि आमच्या जे आमकां खबर आशिल्ली की तेंचे हे सगळें सारखें ना म्हणूनच आमी तांकां सांगलें बाबा तुमकां आमी रोड करपाक दिवचे ना. बायपास ही पर्यायी रोड ऑलरेडी 2 दाखयल्ले आसा त्या प्लॅनाचेर. हे आमी कालूय पळयलां आनी सगळ्या जगभर लोकांक खबर आसा. पण पर्यायी रोडाचेर हे कांयच उलयना आनी कांयच करूंक सोदिना. फक्त हे कितें करपाक सोदता म्हणटा पळय ते हेच रोडांतल्यान करता. आनी हो रोड कितलो आमकां बॅड इफेक्टेड आसा पळय करून ते आमी सगळे काल सीएमाक सांगले. सीएम आमकां एग्री करपाक लागून एग्री करपाक लागून कितलीशीच तरी तेणें आमकां कारणां सांगली. आनी सांगलें अरे अशें न्हू तशें. तेणें ताका हांवें एक एक्झाम्पल दिलें सीएम यू नोट दीस वन पॉयंट. तुका एक्झाम्पल हांवें दिलां की जो तूं फ्लायओव्हर जो आमच्या इन बिटवीन नारायणदेवाचें देवूळ आनी इन बिटवीन सातेरीच्या देवळाचो तूं पास जाता थंयच्यान आमची रथ आनी पालखी शूड नॉट गो. ती वचोंकूच शकना. ऑफकोर्स तेंच्यांनी काम कांयच करूं ना. कित्याक करूं ना हांव म्हणटा पळय. एके कडेन तेंच्यांनी 25 मीटर मेजर करून दाखयलें आमकां. एके कडेन तेंच्यांनी 57 मीटर मेजर केलें. इट इज रायट. आनी कोर्टान जो तेंच्यांनी जो फिगर दिला पळय 60 मीटर आनी म्हाज्या घरा कडेन 25 मीटर हांगासर तिका 57 मीटर फिगरूच तो टॅली जायना. कोर्टान जो 60 मीटर जो आसा जर हांगा तो 60 मीटर येवपाक जाय, कोर्टान जो 25 मीटर जो आसा तो हांगा तो 25 मीटर येवपाक जाय. तेजो खंयचोच तो फिगरचो टॅली जायना. त्या खातीर ना परत हे तेंचे कशें आसा ऑफिसरांचे जे तांकां वयल्यातल्यान जी ऑर्डर येयला कारण ते पगारी लोक जे तांकां वयल्यानच्यान कितें ऑर्डर पळय येयल्या पळय लायक दॅट दे वील फॉलो करता. जय मालसा. हांव सरकारा कडेन एकूच मागता की लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाक जाय करा. हांगा रस्तो जायत, रस्त्या सारकी गरज हांगा, पूण लोकांक विश्वासान घेवन करपाचें कितें तें आनी कांय सांगना. लोकांक पिशां काडपाचें सोडून दिवपाचें. आनी एक इंजिनियर तडवडकाडा फुड्यान बसोन आमी उलयले थंय विधानसभेनूच संकुलान त्या. तेन्ना तेणें कितें सांगलें तांकां तुमी 60 मीटर मेजून दाखया. आमकां सांगलें आमच्या फुड्यान खूब लोक आशिल्लो. तेन्ना तांकां आमी सांगलें कितें तुमचे कडेन गाडी ना जाल्यार आमी गाडी हाडटा. पुलीस प्रोटेक्शन जाय तेवूय सांगा. तिंकाय हाडपा गाडी धाडटा. हांवें सांगलें आयज 2.5 वर्सांनी ते आयज येयले 2.5 वर्सांनी काल सीएमान सांगलो म्हणून. सीएमाक हांवें सांगलें आमकां तुमी मोजून दाखयतले जाल्यार कितलो दाखोवपाचो 60 मीटर दाखयता म्हणल्यार सीएमान कित्याक उणू करूना. ते इंजिनियरान दोगांकूय विचारलें तुमी आयकलां काय म्हणलें आनी तुमकां आमी तुमी कितें सांगलें काय म्हणून आमकां 60 मीटर जाय. कोर्टाक म्हणजे ताका सीएमान सांगलें कोर्टाक 60 मीटर दिलें आमकां. तेन्ना आमकां 60 मीटर दाखोवपाक जाय. मागीर आमी ओके जाता. तो म्हळ्यार तुमी पयलीं मेजून तसलें कितें म्हणटा मागीर तेजेर उलोवया परत आपल्याक मेळा अशें म्हळ्यार. तेजे नंतर हांवें ताका सांगलें तुम्ही जर हे एकूय घर वचोनी 4 वयता म्हणून सांगलें तेन्ना बरें आसा 4 वर्सां. बाकीची कांयच वच तुमी जमीन एक्वायर कित्याक केली बाकीची देवस्थानाची केली काळे मातयेर केली. आमची हांगा नागझरीन केली. नागझरीन तीन 2 सर्वे नंबर घेतले असते 6/2 सगळीं घरां आसा. 36 दाखयल्या तेणी पूण बाकीची घरां आनीक आसा म्हणून आमची 65 घरां आसा थंय. ती कंप्लीट सर्वे घेतला तेणी. तेजे नंतर सगळें शेत आहा तो सर्वे नंबर 7 तोवूय घेतला तेणी. तो विचारला एका आमच्या शेतकाराल्या ऑफिसान ती म्हणटा तुमची घरां थंय शिफ्ट करपाची चिखलान म्हणून तो घेतला म्हणून सांगला तेणी म्हाका. हे तिणी सांगलां म्हाका. आनी आतां ते सांगता पेपरांचेर कितें तुमी शेतां पळयत जाल्यार ती खाजना पिड्ड्यार आतां बोरये शेतांतल्यान रोड वयतलो. कोलवा गेल्या शेतांतल्यान काडला. कुट्टाळे शेतांतल्यान काडला. आनी बोमानूच शेत लागता
दोन्ही बाजून उलयता आनी खरें कांयच उलयना तेका सांगलें आमकां 60 मीटर दाखयना जाल्यार आमकां हें तुमचें मान्य ना आनी आतां तिणें पळय केलां न्हू तेवूय आमकां मान्य ना कित्याक शेताचे तुम्ही म्हणले न्हू सो आतां सरकार कितें म्हणटा नव्या कायद्यानुसार जी शेतां आसा पळय शेतांच्यान कांयच करूंक मेळना म्हणून ते तेंचो एक हे आशिल्लो जाल्यार ती पुरयलें कित्याक तर शेत ते कित्याक लागलें कायद्यान म्हणटा ते. तुमकां आतां तिणें पुरयलें तेन्ना पोन्नो कायदो आशिल्लो दुसरें आतां रोड हो कोण करता सेंट्रल करता तुमकां खबर आसतली गोवा गव्हर्मेंट करना गव्हर्मेंटान फक्त तें काम करून घेवप तीन सरकारी कडल्यान हाडा ऑर्डर 25 मिटराचेर हायवे जाता म्हणून 4 लेन 6 लेन जाता म्हणून हाडा आमी ओके म्हणटा मागीर आमकां काडून दाखयात ते दाखोवपाक तयार नासले ते जाल्यार राव म्हणटा मागीर तुमकां उलया मागीर म्हणटा तुमी हांगा करून वयतल्यार मागीर आमी उलोवप ते तेंचे उलोवपाक जाय जाल्यार इंजिनियराचे तांकां म्हाका निवाळ वळखता तुमकां दोगांक सामको वळखता कित्याक तेंच्या तर हांवें सर्वीस केल्या आनी म्हाज्या ऑफिसांत तेकून ते आशिल्ले मग तिंका हांव फटींग बीन म्हणटा बेश्ट न्हू कित्याक आमी तुमी वळखल्या न्हू तुमी कायदो लायता सगळ्याक लावं जाय न्हू भोमान शेत पुरोवंक ना बाकी कडेन पुरयल्यार जाता आतां सीएम आमचो कितें सांगता ते पळय न्हू आतां आनी हें कितें तिणें केलां तें आयज आमकां मान्य तुमकां दिसना की तुमची दिशाभूल करता म्हणून दिशाभूल करतात जालें ना की कोर्टांतल्यान आमी जेन्ना हें मागला पळय न्हू कोर्टांतल्यान तेन्ना आमकां कोर्टान दाखयला की 60 मिटरा शिवाय हायवे जावंक शकत ना म्हणून सांगला जाल्यार ते 25 मिटर खंय माग करता ना तेंच्यांनी सांगोलें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान सांगोलें न्हू की आमकां नितीन गडकरीन सांगोलें आमकां की भोवमान आमी 25 मिटर रस्तो करता जालें 25 मिटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना 25 मिटराचेर 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना एज पर माय नॉलेज कित्याक हांवूय म्हणून कितें हांव कितें 8वी आनी 10वी पास जालो न्हू हांव म्हणून डिप्लोमा इंजिनियर सिव्हील इंजिनियर हांव तेका तिंका आमी चालले ते थिंग पॅड खंय दाखया म्हणून सांगलें तिंका तुमचें फावंडेशन पॅड खंय येतलें पिलर खंय येतलें दाखया म्हणून सांगलें तिंका ते तेंचे कडेन ना 6 लेन म्हणटा ते 6 लेन 25 मिटरान बसतलो कसो 25 मिटरा भायर तिंका मागीर फुटपाथ हे पांच जाय पडली खंय कितें काम करतले तिंका 5 जाय पडली 5 वे जाय पडली प्लस मागीर तिंका हें जाय पडलें पायपलायनी इलेक्ट्रिकल वायरी येतल्यो त्यो घालपाक जाय पडटले मग पोल घालपाक जाय पडटले मागीर ते खंय घालतले ते मातशें माथ्यार बसयतले आतां लोकांक पिशान काडून कितें आमी इतको रस्तो करता म्हणून करतले आनी मागीर कितें परत मागीर उरलेले घरांचेर बुल्डोजर चडयतले नितीन गडकरीन पयलींच सांगलेलें आसा 25 मिटर हो रस्तो हायवे जावंक शकत ना तुम्ही समज आता हो इतको रस्तो करतलो फुडल्या फावट आपूण कितें बुल्डोजर घेवन येवं काय जालें म्हणपाक आज करता आसतना सरपंचान येवन सांगलें की देवस्थानाक एक जागो दिवपाक ना सरपंच गांवच्या लोकांची घर वयता तेजेर उलयना सरपंचाक हितूंतलें कांयच खबर ना म्हाजे हितून तर सरपंचा हितूंतल्या सरपंच काल पयर सरपंच जाला हो एका सरपंचाक कांयच खबर ना आमचें तेका म्हाका दिसता ही पंचायत वयता तिसरी खबर आसचें ना एक टायम पंचायत वयता पंचायत थंय मात केलें तेणें पंचायत वयतलीच जाल्यार ऑटोमॅटीक असं एक आरोप जाता की कोण तरी तुमकां भडकयता सगळें आतां उदाहरण संजय कोण भडकयता संजय सांगता पळय न्हू ते सारको हेडे कितें प्रूफ आहा त्या प्रुफा प्रमाणे उलयता प्रूफ कितें सांगता पळय न्हू तो भडकयता जालो आरे आमच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हितूंतल्या सगळ्यांक खबर आसचें ना तो बाबडो एकटे काडटा सगळें इन्फॉर्मेशन काडटा आनी आमकां येवन सांगता तेका तितून भडकोवपाचें म्हणटा तितून भडकोवपाचें म्हणना फुडल्या ऑब्वियसली आमी व्हरचें पडटलें आमकां कित्याक आमकां हितूंतले सगळे तो कितें स्टार्टिंगच्यान आमकां आतां पर्यंत झगडो दिला हेच्या खातीर बायपासा खातीर तेका हितूंतलें सगळें नॉलेज आहा आमी तेका आमकां व्हरतलेच तेका समज तो सीएम म्हणटात आमी तुमी तेका घेवन येनाका आमी वयचे ना काय जाण अशें अफवा पसरता की तुमचे मदीं फूट पडल्या म्हणून ती अफवा जाल्या फूट बीन काय पडना आमी सगळो गांव एकूच आसा आज जे मोजमाप दिला ते तुमकां मान्य ना हें आमकां मान्य ना आमचो एकूच हें आमकां मागणी आहा की हांगाच्यान बायपास करचो एक इन्सिडेंट जालो एक तो म्हणल्यार देवळा कडेन जे मार्क करताले पयलीं तरी पयलीं म्हणल्यार रस्ते आसता जातले म्हणून मार्किंग केलें 12.5 मिटर ऑलमोस्ट देवळा कडेन फुडें पावपाक लागले तेच म्हणटा जेन्ना सेंट्रलायन माग केली सेंट्रलायनच्यान तेंच्यांनी ते 12.5 मिटर मेळ्ळे 12.5 जर देवळाच्या भितर पावले तेन्ना ते म्हणपाले चुकले म्हणपाले अरे तुमचे इंजिनियर इतके क्वालिफाईड इंजिनियर तुमचे घेतलेले आहा तुमचे चुकले कशें जेन्ना देवळाच्या भितर वयता म्हणून कळ्ळें तेन्ना बेगीन त्या पॉयंटांतल्यान परत 12.5 मिटर एवढें घातलो अरे म्हणजे कितें म्हणजे तुमचे कडेन इंजिनियर आहा ते क्वालिफाईड ना जायला हय म्हणून म्हणचे पडलें ना तो सांगता कितें तुमचो नांव कितें परवार काय कोण तो इंजिनियर सांगता ते तो चुकला आसतलो म्हणटा अरे हितून चुकोंक जाय शकता म्हणजे आमी देवळाच्या हितून भितर पावले लोक बोळा मारताले म्हणून तुमी परत थंयच्यान परत हे करता परत 12.5 मिटर मार्क करता थंय जावं शकना न्हू ते सेंट्रल लायन म्हणजे सेंट्रल लायन आता तिच्यान थंय सेंट्रल लायनीच्यान म्हाका 12.5 हांगा सेंट्रल लायन पॉयंट केला आनी हांगा 28 मिटर कित्याक मार्क केलं तेणें म्हणजे हो रस्तो जावपा 60 मिटर जावपा हा हे लोकांची दिशाभूल करता पंचायत वचना म्हणटाले न्हू ते पूण आतां मेजरमेंट आता मेजरमेंट करता पंचायतीच्या भायर गेला
पंचायत कमीत कमी म्हाका दिसता एक 10 मीटर भायर गेल्लो आहा पंचायत सुरू वयता पंचायत सुरू वयता ऑब्वियसली वयचीच पडली ना पंचायत माझें नाव राजदीप नायक इट इज नॉट फिजिबल करून बायपास फिजिबल ना करून तेजेर उत्तर हांव दिता फिजिबल ना म्हणटा बरोबर मानले फिजिबल ना तुम्ही जेन्ना पळय हांगा हरशीं सगळे आतां हांगा एक्झाम्पल फुडेंच घे आमच्या हेजे पुलाच्या आयल्यान समज इतकी तुमी खाजणांतल्यान पुरयल्या खाजणां आमची सगळी हेजी झाडां मँग्रोव झाडां सगळी पुरयल्या तेन्ना तुमकां इको सेन्सिटिव्ह काय लागनाले इको सेन्सिटिव्ह बीन तेंका कांयच लागनाले तुमकां त्या टायमार आतांच तुमकां जेन्ना आमी मागता बऱ्या खातीर मागता तेन्ना तुमकां तो इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून लागलो आनी ते शेतां ते म्हणटाले कितें शेतां पाड पडटली करता पळय न्हू शेतांचे शेतां लोकांक रोवपाक हें मेळचें ना म्हणून जाल्यार शेतां ती आमच्याच लोकांच्या शेतां ते आमचे कडेन येवन मेळा आमकां विचारा शेतांतल्यान व्हरपा जाल्यार आमकां विचारा आमी सांगता खंयच्या शेतांतल्यान खंयचे शेतां कोणाली ते आमी विचारता दाखयता तुमकां बिश्टी बंडलांनी न्हू 14 फॉर्म हाडून दाखयता आमी कोणाच्या शेतां वयता ती हे मदल्यानूच व्हरपा कारण कितें तुमी ओपोज करता मदल्यानूच व्हरपा ते म्हाका दिसता एक तर वयल्यान मिनिस्टर ऑपरेशन नाल्यार कितें तर म्हाका दिसता कोणें प्लॉट बीन घेतले आसतले कित्याक तेच्या खातीर ते हांव तुका सांगूंक शकना ते कोणें तरी प्लॉट घेतले आसतले कित्याक जावंक शकता त्या खातीर तांकां हांगाच हे बोमात पाड घालून तांकां व्हरपा तेंचे जेवढे प्लॉट घेतला तांकां प्लॉटांक डिमांड येवपा आसतलें कितें आसतलें तशें कितें आसतलें तेजेर उत्तर मेळटलें